पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार काल एका दिसाक 25 पॉझिटिव्ह केसेस मेळ्ळेले आसात। त्याचबरोबर जे वादळी पावसा खातीर खूपशे लोकांच्या घराचेर झाडां पडलेले आसात, रस्ते ब्लॉक जाल्ले। गेल्या 2 दिसांच्यान पेडणे वाठारान लायट काही वाठारान लायट आसा, पण पाणी जे आसा 2 दीस जाले पाणी ना। आज तिसरो दीस, आयजय पाणी ना। एकंदर जे वादळा खातीर जे लुकसाण जाला त्या लुकसाणा खातीर खंय तरी मोडतोड जाल्लेले आसा, त्याच्या खातीर खंय तरी दुरुस्तीचें काम सुरू आसा। जे अग्निशमक दल आसा, पोलीस आसात, PWDचे आसात, लायटमॅन आसात, ते सगळे काम करीत आसात। एकंदर चित्र पळयल्या उपरांत पेडणे वाठारान आनी संपूर्ण जे गोंयान खूपशे लुकसाण जाल्लेले आसात। तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवं शकतात, जे शेत जमीन आसा थंयसर पाणी सरलेले आसा आणि खूपशे शेत पिड्ड्यार जाल्लेले आसा। काही शेतकऱ्यांचे पीक सुद्धा काबार जाल्ले आसा। शेतकऱ्यांचे मागणी आसा की तांकां सरकारान खंय तरी मदत करची। आणि त्याचबरोबर जे ज्यांच्या घराचेर झाडां पडल्या, खूपशे लुकसाण जाले लोकांचे, त्यांचीही मागणी आसा की सरकार मदत करची। सरकारान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लेले आसा की मदत करता म्हणून, पण लोक आपल्या तरेन सुद्धा ती मागणी करीत आसात। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल म्हाळकी मनी।